एकामेकाच्या सर्वायवला खातीर आणि एकामेकाच्या आदारा खातीर केल्ली ही एका अर्थान अलायन्स आसा अशें दिसता. तसेच केंद्रातले भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जे म्हणतात आमच्या ते जागो ना थंय नरेंद्र सावयकर तातूंत भितर जागो सोदून सोदून टाकला म्हणून हे आपले स्टेटमेंट येता. कमळाच्यो पाकळ्यो उगडून पळयत तांणी पळोवपा जाय. कमळाच्यो पाकळ्यो जर उगडून पळयत जाल्यार त्या कितल्यो पाकळ्यो तांच्या पापान ते पाप तातूंत भितर आसा पळय ते कळटले तांकां. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. सध्या लोकसभेचे वारें जे आसा ते निमणे पावण्यार पावलां. लोकसभेची तयारी जर पळयत जाल्यार कांय दिसा भितर रोखडीच आचारसंहिता म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट जो आहा लोकसभेचो तो लागतलो आनी पुराय देशभर लोकसभेच्या वेंचणुकेची धामधूम सुरू जातली. आनी ह्याच फाटभुंयेर पुराय देशान त्याच प्रमाणे आमच्या गोंयान सुद्दां वेगवेगळ्यो राजकीय घडामोडी घडत आसात. सुरवात जाल्या आनी आमी फाटले कांय दीस हें सगळें पळयता. सगळ्यान मोठी जी घडणूक किंवा राजकीय घडामोड गोंयान घडल्या ती म्हणजे आप आनी काँग्रेस ह्या दोगांचे एकमत जाल्लें आहा की उमेदवार कोणाचो आसतलो ते. आनी कांय दिसा पयलीं आपान एक गुगली घातलेली सावथ गोवा भितर वेन्झी वेगस आमदार जो आहा तेका खासदार कॅन्डिडेट म्हूण तांणी डिक्लेअर केल्लो लोकसभे खातीरचो. बट मागीर आतां जी फुडें डेव्हलपमेंट जाली ती म्हणजे आम आदमी पक्ष आनी काँग्रेस ह्या दोगांची वरिश्ठ पातळीचेर चर्चा जाली आनी जी 5-6 राज्यां आहा तेतून जे सीट शेअरिंग आसा तें सीट शेअरिंग जालें आनी भितर गोंयचो सुद्दां विचार जालो. गोंयच्या सुद्दां दोनी लोकसभा मतदारसंघांचेर विचार म्हणजे खोलायेन जालो, तेचेर चर्चा जाली आनी निमणे कडेन सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा म्हणजे दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंय दोनी जे लोकसभा मतदारसंघ आसा त्या दोनी मतदारसंघांनी काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आसतलो अशें आपान जाहीर केलें. म्हणजे राष्ट्रीय पावण्यार सुद्दां आनी गोंय पावण्यार सुद्दां. आमी सद्या जर पळयत जाल्यार दोनूय अमीत पाटकार आनी अमीत पालयेकार हे आतां सामके घट जाल्ले आमकां दिश्टी पडटा. आनी जी प्रेस कॉन्फरन्स तांणी घेतली वांगडा दोगांनी तेतून तेंच्यांनी एक स्लोगन दिली. आपाचे अमीत पालयेकारान सांगलें की दोनूय सीट जे आहा ते काँग्रेस लडयतली आनी आमी तांकां तेंको दितले, आमी तेंच्या खातीर वावुरतले अशें म्हणटना हातीन हात घेवन दोगांनी एक स्लोगन तयार केली आनी ती सांगली ती म्हणजे गोंयकार हातात झाडू घेवन भ्रश्ट बीजेपीच्या कमळाक भायर मारतले अशी ती स्लोगन दोगांनी एकठांय म्हटली. म्हणजे परत तुमकां सांगता हांव गोंयकार हातात झाडू घेवन भ्रश्ट बीजेपीच्या कमळाक भायर मारतले अशें आतां काँग्रेस आनी आप म्हणटा. तेंचो असो दावो आसा की दोनी पक्ष एकठांय जाल्ले आसा आनी दक्षिण आनी उत्तर हे दोनी सीट आमी जिखतले असो तांणी दावो केला. हेतून आमी आतां एक गजाल लक्षांत घेत जाल्यार वेन्झी विएगसाक निमणे पर्यंत कांय खबरूच नासली काय किनेका बाबाडेचो पोपट केलो तेंय कळना. कित्याक तर वेन्झी ते दिसा सुद्दां म्हणजे जे दिसा ही दोगांची दोनूय अमितांची पीसी जाले तेचे सकाळीं सुद्दां म्हणटालो की ना हें जाल्लें आसा आनी सावथ गोंयचो सीट जो आहा तो आप लडयतले म्हणून. पूण ह्या सगळ्या भितर तेका मातसो सव्यार चडयलो कसो आनी मागीर रोखडोच देंवयलो अशें आमी म्हणपाक शकता. आतां हें सगळें जालें. आतां ही स्लोगन बी दोगांनी तयार केली आपान आनी काँग्रेसीन. तेच्या उपरांत आयज आमी जर पळयत जाल्यार एका राजकीय पोस्टाची सगळ्याक चर्चा चालू आसा ती म्हणजे सावथ गोंयचे भाजपाचे आदले खासदार एडवोकेट नरेंद्र सावयकार हांची. तांणी एक आयज 8 वरां पयलीं फेसबुकाचेर एक ताणें पोस्ट घातलो की थकलेल्या हातात आपचे पाप म्हणून. आतां हेतून कालचो स्लोगन जर पळयत की गोंयकार हातात झाडू घेवन भ्रश्ट बीजेपीच्या कमळाक भायर मारतले अशें आप आनी काँग्रेस म्हणटा जाल्यार नरेंद्र सावयकार म्हणटा की थकलेल्या हातात आपचे पाप. आतां हो इंट्रस्टींग तांणी एक कमेंट एक पोस्ट घातलो फेसबुकाचेर. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की राजकीय ज्यो गजाली आसता तेचेर रोखडे लोक रिएक्ट जातात, भितर इंट्रस्ट घेतात, आपली मतां व्यक्त करतात. त्याच प्रमाणे 8 वरां पयलीं आतां पासून 8 वरां पयलीं जेन्ना हो पोस्ट घातला तेन्ना आमी जर पळयत जाल्यार लागीं 38 कमेंट नरेंद्र सावयकाराच्या ह्या पोस्टाचेर येयल्या. तर हो पोस्ट जो आहा तो आयज चर्चेचो विशय आशिल्लो आनी आमी जर पळयत जाल्यार सोशल मिडियाचेर जें कितें राजकीय मटेरियल येता मागीर जावं तो पोस्ट जावं व्हिडियो जावं किंवा आनी कितेंचेर
चर्चा रंगतात आणि सगळ्यांक राजकारणाचेर उलोवपा खातीर किंवा राजकीय चर्चा करपा खातीर सगळ्यांक उमेद आसता आणि गोंयांत तर राजकारण हें प्रत्येक आमकां चवाट्याचेर गांवांनी तिठ्यार आयकपाक मेळटा असो आमचो गोंयकार जो राजकीय प्रगल्भतेन खूब हुशार असो मानतात. तर ह्या पोस्टाची आयज आमी पळयलो की नरेंद्र सावयकर हांणी कितें पोस्ट केल्लो. आमी नरेंद्र सावयकर हांकां संपर्क करून हाचेर विस्तृत उलोवपाचोय प्रयत्न केलो. जो पोस्ट घातला तेचो थोडें विश्लेशणात्मक आमकां कितें सांगपाक शकतात तुजे फाटले तुमचे कितें मत? त्यांचे हांवें पयर बातमी वाचली की त्यांनी अंडरस्टँडिंग केला दोन्ही पार्टीनी मिळून देशभरान सगळ्याच कडांनी कितें आणि ते डिक्लरेशनूय केला त्यांनी. सो बेसिकली आयज परिस्थिती अशी आसा की इंडिया अलायन्स जे आसा ते इंडिया अलायन्साची परिस्थिती सामकी हाता भायर गेल्या. कोण त्यांच्या वांगडा रावपाक सोदिना कळ्ळें न्ही. म्हणटकच आयज काँग्रेसीची परिस्थिती अशी आसा की काँग्रेस थकत चल्ले आता. एक एक पार्टनर तांकां सोडून वता अलायन्स पार्टनर कितें त्यांची फुडली स्ट्रॅटेजी तांकां लक्षांत येना आणि अशा टायमाचेर आपाचे करप्ट जे हें आसा सरकार जे आसा दिल्लीचें कितें कारण आमी पळयतात की ज्या पद्दतीचे आरोप लिकर गेट स्कॅम हे ते तांचेर चल्ल्या पळय आणि तो अवॉइड करता न्ही केजरीवाल प्रत्येक फावटी ताका समन्स इश्यू केलो काय कितें. सो हे एका अर्थान तो जो हात जो थकलेलो आसा काँग्रेसीचो त्याचे बरोबर ह्यांनी केल्ली ही जी केल्ली युती आसा पळय कितें ही एका अर्थान तशाच पद्दतीची आसा की जी खरें म्हणजे कसलोच इम्पॅक्ट करपाची ना कितें. फक्त दोघांचे एकामेकाच्या सर्वायवला खातीर आणि एकामेकाच्या आधारा खातीर केल्ली ही एका अर्थान अलायन्स आसा अशें दिसता. तुमच्या ह्या म्हणजे पोस्टाचेर आमी जेन्ना उलयले तेंचे कडेन आप आनी काँग्रेस तेंच्यांनी तुमचेर टिका केल्या आणि अमित पाटकर म्हणटा की भाजपा भितर जी काँग्रेस गेल्या ताका लागून जे केडरांतले मनीस आहा फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही केडरांतले मनीस आहा तेंची थंय घुसमट जाल्या आणि तांकां थंय ते खंय तरी केडरांतले मनीस भाजपान जागो सोदपाचो प्रयत्न करतात आणि तेतूंतल्यान ही अशी विधानां किंवा अशें हें जाता अशें म्हणटा. ना आमचे घुसमटी जावना आमचे आनी कांयच जावना. सगळे जाण व्यवस्थित भारतीय जनता पार्टीन काम करता कितें. वयल्यान काँग्रेस पक्षान आपलें पळोवचें कितें. त्यांची ज्या पद्दतीची आयज परिस्थिती जाल्ली आसा ती त्यांच्या भितरल्या घुसमटीक लागूनच जाल्ली आसा. म्हाका तेजे बद्दल काय उलोवपाचें ना दुसऱ्या पक्षा बद्दल पूण त्यांची परिस्थिती तांकां लागूनच जाल्ली आसा. सो शेवटी एखादी केन्ना अशा पद्दतीची हें जाता तेजेर तेन्ना स्वाभाविकपणान पॉलिटिकल कॉमेंट करप आणि तो पॉलिटिकल कॉमेंट तशा पद्दतीन आमी केल्लो आसा. निलेश नमस्कार. आम्ही पयर जेन्ना आमचे इंडिया अलायन्साचे आमचे काल जेन्ना आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आम्ही एक स्लोगन दिलो की गोंयकार ह्या फावट हातात झाडू घेऊन भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाक भायर उडयतले. सो आता हाजो आमच्या युतीचो इफेक्ट जाला 100%. हे काल मुख्यमंत्र्यान ताचे रिएक्शन दिले. आमचो आदलो खासदारान जो तुवें आतां सांगले उल्लेख केलो की ताणें जे पोस्ट घातला फेसबुकाचेर ही शोज दॅट पीपल. आणि कमिंग टू नरेंद्र सावयकर की नरेंद्र सावयकर ताच्या फर्स्ट टर्मान इतलो थकिल्लो की ताणें आपले फंड 2.5 करोड रुपया फंडूच युटिलायज करपाक पावला तो. हे आता आमचो जो खासदार आसा डॉ. फ्रांसीस सार्दिन ताणें ताचे फाटले 2.5 करोड रुपया युटिलायज केले प्लस आपले एक्झॉस्ट केले. सो म्हाका दिसता नरेंद्र सावयकरान स्वताचो इंट्रोस्पेक्ट करपाक की तो पयल्या टर्मानूच थकिल्लो. दुसरें जालां कितें की आतां काँग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी पळय जाल्या तातूंत हांकां हे जे पळय पूण आमी ओल्ड RSS केडरांतले भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जे म्हणटात हांकां थंय जागो ना. थंय नरेंद्र सावयकर तातूंत भितर जागो सोदून टाकला म्हणून हे आपले स्टेटमेंट येता. ओके. काल तुमचे अलायन्स जाले नरेंद्र सावयकरान एक पोस्ट घातलो काँग्रेसच्या हातात आपाचे पाप म्हणून. हेजेर तुमचे रिएक्शन कितें? एक नव शिक्षित व्हॉलेंटियर किंवा नव व्हॉलेंटियर बी आसता पळय एक नवो कार्यकर्ताच्या तोंडांतल्यान असले शब्द आमी आयकूंक शकता. पूण एक माजी MP आशिल्लो एक सिनियर मोस्ट लिडर जेन्ना असले पोस्ट घालता तेन्ना एक गोष्ट दिसून येता की जे आमचे जाला ते तांकां भयंकर लागला म्हणून एक मिर्ची लागिल्ल्या भशेन जाला. तेन्ना असली पोस्ट इतले सिनियर मोस्ट लिडरा कडल्यान असल्या तरेच्या शब्दान
घालप म्हणल्यार म्हाका दिसता ज्या तरेन बीजेपी बिथरल्या ते दिसून येता. दुसरी गजाल म्हणल्यार जर कमळाच्यो पाकळ्यो उगडून पळयत, तांणी पळोवपा जाय कमळाच्यो पाकळ्यो जर उगडून पळयत जाल्यार त्या कितल्यो पाकळ्यो पापा तांच्या पापान ते पाप तातूंत भितर आसा पळय ते कळटले तांकां. कारण त्या पापाच्या पाकळ्याच्या पाकळ्यो मेळूनच कमळ निर्माण जाला सध्या. 33 पाकळ्यो ज्यो आसा पळय तांतल्यो कितल्यो पाकळ्यो बीजेपीच्यो आनी कितल्यो पाकळ्यो पापाच्यो ह्यो तांणी उत्तर ताजें दिवचें. जांकां तांणी पाप म्हणले त्याच पाकळ्यांनी म्हणून करंट बीजेपीचें कमळ फुल्लां. तेन्ना म्हाका दिसना तांणी अश्यो गोश्टी उलोवच्यो. तांचे सारके सिनियर मोस्ट लिडरान एक रिस्पेक्टफूल प्रतिक्रिया दिल्ली आमी समजूंक शकताले, पूण अशा तरेची प्रतिक्रिया दिवप म्हणजे हाजो अर्थ भंय निर्माण जाला आनी जावपाकच जाय, भिवपाची गरज आसा. नरेंद्र सावयकार हे खूब बरें बरयता, तुवें आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ते एक बरे लेखक आनी राजकीय लेखनूय ते एकदां करतात आनी फेसबुकाचेर अशेंच एक राजकीय चिमटे येवपा सारके पोस्ट घालतात. तसोच हो एक राजकीय पोस्ट आमी म्हणपाक शकता. आतां हेचेर कमेंट कितें येयल्या ते आमी पळोवया. शैलेश बोरकार आसा तो म्हणटा आतां शोधत बसणार आरजीचे बाप. ह्यो सावयकाराच्या कमेंटाचेर शैलेश बोरकार म्हणटा. मागीर यतीश नायक जे म्हणयारे आसात बीजेपीचे तांणी एक लाफींग इमोजी जे आहा ती थंय घातल्या. मागीर प्रकाश धुपकार म्हणटात थकलेल्या हातात तुतारी. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की तुतारी हें चिन्ह आतांच हालींच 2 दिसां पयलीं राष्ट्रीय वेंचणूक आयोगान शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार हांकां तेंच्या पक्षाक दिल्लें आसा. त्या उपरांत शीतल कुंभार म्हणटा की आता एखाद्या अपक्ष उमेदवाराने जरी इंदिरा काँग्रेसला आघाडीची ऑफर दिली तरी सुद्धा इंदिरा काँग्रेस त्यांच्याशी आघाडी करेल. मरता क्या ना करता असो एक शीतल कुंभार हांणी एक पोस्ट केला, कमेंट केला ह्या सावयकारांच्या पोस्टाचेर. तेच्या उपरांत संदेश सादले हांणी एक पोस्ट म्हणजे एक कमेंट केला, तो आमी पळोवया की वाय यू आर मेकिंग कमेंट्स ऑन पीपल हू आर डेड. Forget them. You go ahead with your leadership skill. Party support. Win Lok Sabha with 50,000 margin. Become a MP. For a big Karyakarta party supreme on Facebook, Twitter, WhatsApp, social media comments, one does not get votes. Votes are given on party candidate, his skills, his hard work. We all want you to win, as if you get ticket and win it will be our victory. 400 पार अशा तरेचो एक संदेश सादले आणि कमेंट केला. त्याच्या उपरांत सुमंत जोगळेकर म्हणटा की डू नॉट अंडर एस्टिमेट डेम अशें सुमंत जोगळेकर म्हणटात. मागीर सुनील कृष्णनाथ नायक हांणी सावयकारांच्या पोस्टाचेर अशें म्हटलां की पण शत्रूंना गाफील राहून चालणार नाही. मागीर रुनाक्ष बांदेकर म्हणटा थकलेले हात बीजेपीत जाऊन पुण्य करतात का अशें तो म्हणटा. मागीर अभय कुमार वेलिंगकार म्हणटा की भिवपाची गरज आसा क्वेश्चन मार्क. संजय माळशेकर म्हणटा अबकी बार 400 पार. विजय वेळीप म्हणटा इज बीजेपी विल गिव यू तिकीट देन वी विल विथ यू अदरवायज वी गो विथ आप एंड बाप. विनय वेळीप म्हणटा. मागीर एडवोकेट सर्वेश उदय सामंत म्हणटा सवेज. मागीर इम्तियाज अक्केवाली म्हणटा ओवर कॉन्फिडन्स इज व्हेरी बॅड. सचिन नायक म्हणटा तेणें एकटो दादलो सारण मारता ती इमोजी पेस्ट केलं हें केलं थंय कमेंट केला थंय. मागीर विश्वास मांबरे म्हणटा आप अभी काँग्रेसचे बाप आहेत. त्यानंतर सर्वेश शिरोडकर म्हणटा लायफ इज लायक दिस ओनली, सम गेट्स गुड एक्सपिरियन्स, सम टाइम बॅड एक्सपिरियन्स. समवन रायटली सेड कभी खुशी तो कभी गम. मागीर रितेश देसाई म्हणटा बुट्ट्याला काठीचा आधार. मागीर संदेश देसाई म्हणटा रायटली सेड. सो मागीर गौतम तळावलीकर म्हणटा की मैं बच्चों की कसम खाके कहता हूँ कांग्रेस से गठबंधन कभी नहीं करूँगा, स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर फर्जीवाल. सो अशे तरेचे हे सगळे कमेंट नरेंद्र सावयकारांच्या पोस्टाचेर येयल्यात. आनी आयच्यो जर घडामोडी जर ह्यो पळयत जाल्यार हांवें जशें म्हटलें तुमकां की सद्या सोशल मिडिया ही इतली
इन्फ्लुएन्शियल जाल्ली आसा की प्रत्येक गजाल ही सोशल मिडियाचेर ताजो खूब रीच आसता, ताचेर मागीर वेगवेगळी मतमतांतरां ताचेर तयार जातात. दुसरी ह्याच रिलेटेड आमी जर एक न्यूज पळयत जाल्यार आयज नरेंद्र मोदी हांणी एक अवॉर्ड जाहीर केला, तो म्हणजे सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर जे आसा तांकां नॅशनल क्रिएटर्स अवॉर्ड. सो हो नॅशनल क्रिएटर अवॉर्ड आतां खुद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जाहीर केल्लो आसा. तर एकंदर आमी जर पळयत जाल्यार सोशल मिडियाचेर आतां राजकीय गजाली, राजकीय प्रचार, भाशणां आनी आतां लोकसभा वेंचणूक जशी जशी लागीं येता तशी सोशल मिडियाचो वापर हो बऱ्याच मोठ्या प्रमाणान आमकां जातना दिश्टी पडटलो. आनी तेचोच एक भाग म्हणून आयज जो एक सगळ्यां चर्चेन पोस्ट आशिल्लो तो म्हणजे नरेंद्र सावयकारांचो, तो कशे तरेन आसलो तो आमी पळयलो. तेचे कमेंट्सूय इंट्रस्टींग आहा ते पयले. आनी एक वयता वयता सांगपाची गजाल म्हणजे सद्या सोशल मिडियाचेर आनी एका मनशाचो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जाता, ताका बरोच लाखांनी व्ह्यूज मेळ्ळ्या, ते म्हणजे ध्रुव राठी. ध्रुव राठी हो एक स्वता तो आपूण आपल्या युट्यूबाचेर व्हिडिओ जे आसा ते क्रिएट करता, म्हणजे तेतून सामाजीक राजकीय चड करून अशें भाश्य आसता. आनी ताचो एक हालीं लेटस्ट जो व्हिडिओ सद्या व्हायरल मोठ्या प्रमाण जाला किंवा चर्चा आसा ती म्हणजे द डिक्टेटर म्हणून ताणी नवो एक व्हिडिओ आपलो युट्यूबाचेर पोस्ट केला. आनी आतां पर्यंत 2 दिसां पयलीं हो पोस्ट केल्लो व्हिडिओ तेणी एक्सप्लेमेटरी इज इंडिया बिकमींग अ डिक्टेटरशीप क्वेश्चन मार्क. आनी चंदीगड इलेक्शन जे जालें मेयराचें तेचो संदर्भ दिवन तेणी हें सगळें तेचेर आपलें भाश्य केलां. आनी 2 दिसांनी ताका 8.6 मिलियन व्ह्यूज मेळ्ळ्या. आनी जायते सोशल मिडियाचेर सुद्दां तेच्या ह्या व्हिडिओ बद्दल वेगवेगळी चर्चा चलता. तुमूय हो व्हिडिओ मुजरत पळोवचो, आयकचो. द डिक्टेटर म्हणून ताजो तो व्हिडिओ. ध्रुव राठी प्रत्येकाक आपलें मत दिवपाचो अधिकार आसता. सो तेणी खंय तरी एक खर भाश्य मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी मोदी सरकाराच्यो ज्यो निती चलतात मागीर सगळ्या पावंड्याचेर कसो आवाज दामपाचो किंवा एकंदर तेचो जे व्हिडिओचो जर सारांश आमी लक्षांत घेत जाल्यार तो आपली लोकशाही कशी धोक्यान आसा हाजेर तेणें भाश्य केलां. आनी ताका खूब मोठ्या प्रमाणान व्ह्यूज मेळ्ळ्या आनी तो खूब देशभर चर्चेचो विशय थारला. तर एकंदर आमी सुद्दां नरेंद्र सावयकाराचो पोस्ट आनी तेचे कमेंट घेवन हें एक तुमचे पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केलो. तर अशेंच तुमी गोमंतक टीव्ही आमची सोशल मिडिया फेसबूक पेज आसत, यूट्यूब आसत, हे सगळ्याचेर तुमी एक्टीव रावत आनी न्यूज ब्रेकींग किंवा बाकीच्यो ज्यो इंटरनल न्यूज असतात, इनसायड स्टोरीज असतात त्यो आमी तुमचे पर्यंत पावोवपाचो यत्न करतले. तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.